आयज आमी मोरजे दर्या देगेर तेम वाड्याचेर आसात आणि ह्या तेम वाड्या दर्या देगेर जे दर्यातले कासय असतात त्या कासयांनी 112 सागरी कासव येवन हांगासर अंडी घातलेली आसात आणि ही अंडी सुरक्षित दवरपा खातीर वन विभाग कार्यरत असल्याचे चित्र दिसून येता। या 2 महिन्याच्या कालावधीत म्हणजे जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्याच्या कालावधीत तब्बल 112 सागरी कासव हांगर आयिल्ले आसात आणि त्यांच्यानी तांतयां घातलेली आसा आणि ही तांतयां सुरक्षित दवरल्या आहेत। आता मेरेनच्या इतिहासात म्हणजे 1997 सालापासून ही कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयता। हाच्या पयलीं केन्नाच इतली 2 महिन्या खातीर कासय येवंक नसले, पूण अंदू पयलेच फावट 2 महिन्याच्या कालावधीत 112 सागरी कासव येवन अंडी घातलेली आसात आणि ती सुरक्षित दवरल्या। 1100 पेक्षा जास्त अंडी ह्या वाठारात सुरक्षित आसात। फाटल्या 2 दिसां पयलीं 2 सागरी कासवांची अंडी उदकान सोडोवपाक वन्य विभाग कर्मचारी आपले यशस्वी ठरल्याच। हालींच मागच्या 2 दिसां पयलीं अशी दिसाची एक सागर कासव येताले आणि ती अंडी घालपाचो प्रयत्न करतालो। त्या काळात काही पर्यटक गर्दी करतात आणि ही गर्दी टाळपा खातीर प्रत्येकान यत्न करपाचो आसता की सागरी कासव जेन्ना अंडी घालपाक येता तेन्ना तेका अंडी घालपाक सुरक्षीत जागा आवश्यक आसता। ती जागा मेळोवपाक आणि कसलोच प्रकारचो गोंधळ दिवचो न्हू। जर तो दिलो जाल्यार ती सागरी कासव परतून अंडी घालच्या पेक्षा परत वचोंक शकता। त्या नजरेतून सरकारान स्थानिक जे पंचायत आसा, स्थानिक सेग व्यावसायिक आसात हांच्यांनी सगळ्यांनी हातूंतल्यान एक सुवर्ण मध्य सांठोवन जी कासव संवर्धन मोहीम यशस्वी राबयली वता तेका हातभार लावचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।